तातूंत काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी या पत्रकार परिषदेन भितर किंवा हातूंतल्यान ह्या हाजेर युनियन बजेटाचेर क्वेश्चन मार्क काडले आणि ताचो निषेध केलो आणि हे बजेट काय ना म्हटले आणि ठळकपणान काही मुद्दे उपस्थित केले. कित्याक सगळ्यात पयलीं ते बजेट हे युनियन बजेट आसा हे तांच्यांनी लक्षात घेवपाक जाय. कारण तांचे कडेन मुद्देच ना आणि इतले सुंदर बजेट जाले तांच्यांनी अपेक्षाय करूं नाशिल्ली म्हणून त्यात सगळे ओग्गी पडले. एक म्हटल्यार बजेट हे स्पेसिफीक अशें एक स्टेट अशें वायज अशें आसना. बजेट हे युनियन बजेट देशा खातीर आसता आनी त्या देशां भितर तातूंतले भितर सगळ्यो स्टेटी भितर इन्क्लूड जाल्ले आसता आनी म्हणून गोंयाक सुद्दां तातूंत भितर अपवाद ना. जेन्ना ते बजेट डिक्लेअर केलें ते डिक्लेअर बजेट सगळ्यां खातीर आसा पण काही मुद्दे असे आसात जे गोवा खातीर चड बरे आसात. म्हणजे आतां टॅक्साचे जे बिल टॅक्साचे जे स्लॅब जो इंट्रोड्यूस केलो तो ह्या फायनान्शियल इयर 25-26 खातीर म्हणजे असेसमेंट इयर 26-27 जातलो. तो सॅलरी जी आसा सॅलरी तांकां 12.75 पर्यंत पळय व्हेला. तातूंत भितर पयली रिजिमान भितर टॅक्स जे येताले ओल्ड रिजिमान ते 1,87,200 पर्यंत पडटाले. हांव फिगर दिता 1,87,200 आणि आतां ते नील जाल्ले आसा. दुसरें गोवा पळय आसा गोवा स्पेसिफिकली जर म्हणत जाल्यार अंडरलायन जर करत जाल्यार अंडर सेक्शन 5 हातूंत भितर एंगेज आसा. तो पोर्तुगीज सिव्हिल कोड आसा ताज्या अंडर जेन्ना सेक्शन 5 ऑफ इन्कम टॅक्स अमेंड तातूंत भितर जाल्लो तातूंत भितर गोवा दमण दिवाक प्रावधान जे आसा तातूंत गोवा आनी भायर अशें आसा. आनी जे बिझनेस आनी प्रोफेशनल्स आसा तांचे खातीर हे 24 लाख पर्यंत वता 24 lakhs. आणि ह्या बजेटाचे फायदे हे प्रत्येक जातले किंबहुना गोंयाक चड जाता. कारण गोंयान हे 50% शेअरिंग गोवाबालेचे ते हे आसता आणि तातूंत भितर ओल्ड रिजिमान भितर टॅक्स 3,58,800 जाताले हजबंड आणि वायफ 3,58,800 रुपया ते ओल्ड रिजिमांतले ते वायवट जाला आणि 24 लाख पर्यंत हे आमकां बेनिफिट. रिटर्न फायल करपाची पिरियड आशिल्लो तर आता 4 वर्ष केला. तो पयली अपडेटेड रिटर्न फायल करपाक पयली तो 2 वर्सां आशिल्लो. तो एक पॉइंट मुद्दाम तुम्ही नोट करपाक जाय. आणि त्याच बरोबर न्यू इन्कम टॅक्स बिल आसा ते आता येतले इंट्रोड्यूस जावपाचें आसा. ते जेन्ना जालें जाल्यार इन्कम टॅक्साचो जो येदो व्हडलो जो टॉप परत एमेंड केल्ले आनी कितें केल्ले जो आसा तो बरो सिम्प्लिफाय जातलो आनी तो सिम्प्लिफाय जाल्लो तो अंडरस्टँड करपाक टॅक्साच्या पेयर्सांक भितर आनी बरें पडटलें जेणे करून सुलभ अशी सुविधा हातूंत भितर दिल्ली आसा. त्याच बरोबर रॅशनलायझेशन ऑफ TDS प्रोविजन्स बाय एनहान्सिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सेव्हरल कॅटेगरी ऑफ पेमेंट्स हातूंत भितर कॉम्प्लायन्स बर्डन आसतो कमी जातलो जो आमी ह्या सगळे कटकटींतल्यान आमी म्हणटात तो. अशे अनेक सुदारणासह हे टॅक्सेशनाची हे आसा ती ह्या हातूंत भितर सरकाराच्या युनियन बजेटान भितर मेन्शन केल्ली आसा. आनी एक मुद्दामून विशय तातूंत आसा तो हो MSMEक लागून केल्लो आसा. MSMEच्या हातूंतल्यान भितर युनियन बजेटान तांणी म्हटलाय बीन आनी रिपोर्ट्स आसात सगळे की 45% ऑफ एक्सपोर्ट्स आसा तो थ्रू MSMEच्या द्वाराच केल्लो आसा. आनी म्हणून क्रेडिट कार्ड जे आसा लिमिट ते MSMEच्या हातूंत 5 लाख पर्यंत आशिल्लें ते आता 10 lakhs कार्ड इन फर्स्ट इयर पर्यंत केला. त्याच बरोबर पयले 5 लाख जे 5 lakh फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर आसा तांकां जे लोन मेळटाले 2 कोटी ओवर 5 year पिरियड. आता तातूंत भितर एनहान्समेंट ऑफ क्रेडिट गॅरंटी आसा ती MSME 5 crore to 10 crore केल्ली आसा आणि स्टार्टअप जे कोण आसतात तांकां 10 crore to 20 crore पर्यंत केल्ली आसा. बाकीच्यो अनेक ज्यो गजाली केल्ल्यो आसा त्या हातूंत भितर मेडिकल हातूंत भितर हेल्थ हातूंत भितर माननीय हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे ब्रीफ करतले. आणि त्याच बरोबर टुरिझमाच्या सेक्टरान भितर सुद्दां आमकां ज्यो नवीन तातूंत हे केल्ले आसा ते सगळे टुरिझमाचे मिनिस्टर आमचे आणि IT दोन्ही आयिल्ले कारण ITच्या हातूंत सुद्दां एक क्रांती केल्ली आसा. तातूंत भितर टिंकरिंग लॅब्स बी आसा ते सगळे ते माननीय रोहन खंवटेचे. पण
1.50 lakh crore स्टेटाक इन फॉर्म ऑफ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स पळय इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स तातूंत भितर मागीर गोवा म्हणून आमचे जे आसा ते आमी आमचे प्रपोजल घालतले तेन्ना त्या प्रपोजलाक तो शेअर जो आसा आमकां कितले प्रपोजल्स आसा ते आमकां प्रत्येक स्टेटीन ह्या हातूंतलो जो लमसम जो वयर केल्लो आसता हे प्लॅन त्या प्लॅनांतल्यान आमी मागपाक जाय अशे तरेचें हें बजेट आसा त्या बजेटाचें आमी पूर्णपणे स्वागत करतात आणि त्याच बरोबर ते स्वागत करतना इतली सगळी पॅकेज दिल्ली आसा ते पॅकेज तातूंतल्यान गोंयांत सुद्दां तें बुस्टिंग जातलें फिशरीजाक भितर 6,000 crores एलोकेट केल्ले आसा ते फिशिंग हाका आतां 6,000 crores गोवा खातीर न्ही थ्रू आउट ऑल ओव्हर हे तातूंतलो ज्या खातीर आमकां जे गोवाचो एक्सपोर्ट 1,000 crores आसा तो जो कसो आसा सी फुडाचो ताचे खातीर जे जो कितें प्रोजेक्ट आसतलो तो प्लॅन अंडर आमी ते मागतले आनी अकॉर्डिंगली सरकार हे करतले आणि भाजपाचे सरकारचे घटक आसात ते आपापले डिपार्टमेंटातले जितले जितले हांगा जर इतले दिल्ले आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले कनेक्टिविटी आसतले फिशिंग आसतले एग्रीकल्चर सेक्टरान आसतले IT सेक्टर आसतले हे सगळ्यांक दितले हांव मुद्दामून तुमकां सांगतना आनी एक पॉयंट नोट करता की आयज सांगपाचो मुद्दो इतलोच आशिल्लो की हेल्थ सेक्टरान अर्बन डेव्हलपमेंट आणि हेल्थ सेक्टरान आयज आमचे देशाचे प्रधानमंत्री जे इतिहासात केन्ना जावंक ना त्या तरेचे गोष्टी आयज देशा फुडें इम्प्लिमेंटेशन मोडान हाडपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा आयज जे फेब्रुवारीन 1 तारखेर जो बजेट प्रेझेंट जालो ह्या बजेट प्रेझेंटेशनाक म्हत्व खूब आसा आयज हेल्थ केअर सेक्टरान आमी खूब चर्चा करताली पयलीं जाय ती सरकारां येवन गेली पण तुम्ही आयज पळयल्यार ज्या तरेचे परिवर्तन देशाचे प्रधानमंत्री आणि आयज निर्मला सीतारामन जी आयज आमच्या फुड्यान हाडलेले आसा आयज एज्युकेशन मेडिकल एज्युकेशन अँड अंडर ग्रॅज्युएट अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट इन मायन्यूट डिटेल तुम्ही जर एक्झॅक्टली डायसेक्ट केले बजेट आयज कमीत कमी 75,000 सुमार सीट वाडोवपाचो अंडर ग्रॅज्युएट अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट सीटाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा आनी इम्प्लिमेंटेशन मोड आनी ते कशे इम्प्लिमेंट जातले फुडल्या 5 वर्सांत आनी फुडल्या 10 वर्सांत हेजो पूर्णपणे प्लॅन आयज इम्प्लिमेंट करून आयज आमचे देशाचे प्रधानमंत्री एज्युकेशन फिल्डाचेर आनी हे अंडर ग्रॅज्युएट अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट हे सीट कशे वाडोवपाचे कित्याक आमी पळयता देशभरान आमी पळयताले केन्नाय कॅन्सराचे दुयेंस आयज देशांत सगळीकडे वाढपाक लागला कॅन्सराचे दुयेंस वाडटा म्हणून आयज डे केअर कॅन्सर सेंटर्स म्हणून एक 200 सुमार 2025 सर्वीस आनी तेजो फुडलो रोड मॅपी आयज तयार करून आयज बजेटाच्या माध्यमांतल्यान लोकांच्या फुड्यान दवरपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा हेजो फायदो जेन्ना आमी म्हणटा हे 75,000 सीट्स गोंय राज्याक बी तेजो फायदो जातलो आमी जे प्रपोजलां घालताले तेन्ना ते हेच्यातले 75,000 सीटांतल्यान आमकां बी आयज लेखीत पत्र आयिल्लें आसा प्रायर टू बजेट आणि की आम्ही तुम्ही एडिशनल 100 सीट तुम्ही वाडोवपाची गरज आसा आणि हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर हेजेर बी वेगळो तरेचो फंड तयार करून आयज हेजो फायदो गोंयचे जनतेक आनी गोंयचे स्टुडंट्स जेंका सीटाचो विशय जातालो ते सीट्स आमी वाडयल्यात गोंयचे जनतेक आनी गोंयचे स्टुडंट्साक बी तेजो पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवल आनी अंडर ग्रॅज्युएट लेवलाक बी फायदो जातलो तुम्ही जर मायन्युटली पळयल्यार तुम्ही पळयता की गीग वर्कर्साक म्हणून तेणी धरयल्ले आसा की गीग वर्कर्साक हे वेगळे सोशल सिक्युरिटीच्या माध्यमांतल्यान आणि हेल्थ केअर एक वेगळे तरेचे तांकां एक वेगळे तरेचे गॅम्बिटान त्यांचा हाडपाचो त्यांचो प्रयत्न जाल्लो आसा सोशल सिक्युरिटी फॉर गीग वर्कर्स म्हणजे एक 4.1% आमी आयज देशांतलो वर्कफोर्स जो आहा म्हणजे 23 कोटी लोक आनी तेजे वयर आमी म्हणू शकता ह्या लोकांक आयज वेगळे तरेचो एक कवच गावतले ई श्रम पोर्टलाचेर तेणी जर रेजिस्टर केल्यार तांकां ऑटोमॅटिकली ते वेगळे तरेचे कवच आनी वेगळे तरेचो कवर हे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी आयज निर्मला सीतारामनजी एक रोड मॅप आनी इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन आयज तयार ट्युरिझम कशें वयतले आयज आमच्या फुड्यान ट्युरिझम मिनिस्टर बसल्यार आयज ते हेल्थ सेक्टर एकत्र येवन काम करपाक जाय आनी ते एकत्र तेंचे बरोबर आमी आमकां जे आयल्या सूचना आयज बजेटाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता की तेंचो रोल बी आसतलो हेल्थाचो रोल बी आसतलो आमचे पार्टीचे अध्यक्ष जे आमकां मार्गदर्शन करतात ते बी आमी देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधारा मेडिकल ट्युरिझम म्हणजे खंयच्याय भायरच्या राज्यांत न्हू आयज इंटरनॅशनल लोक येऊ शकतात जे बेंगलोर आमी नारायण रुद्र हे पळयता देवी शेट्टीचे हॉस्पिटल त्याच तरेन गोंय राज्यान एक हब करपाक जाय जाल्यार मेडिकल ट्युरिझम एंड हीलिंग इन इंडिया पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशिप ह्या तरेचो मॉडेल हेजे एक रोड मॅप तयार करून बजेटाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या फुड्यान दवरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा ब्रॉडबँड फॉर प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स एंड अंडर भारत नेट एंड अदर रुरल PHC विल गेट इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी म्हणजे परत एकदा आयज
श्री रोहन कवटे बसल्यात त्यांच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोष्टी हेल्थ सेक्टरान आमकां PHC CHC हे सगळे केल्यार म्हाका दिसता की डिजिटल माध्यमांतल्यान हे रिपोर्ट जर आमी ट्रान्समिट करूंक जाय, हे सगळे गोष्टी जर कनेक्टिविटी बरी असल्यार आमी वेगळे तरेची सोयी सुविधा आमी जे पेशंट येता ताका वेगळे तरेन आमी ताका योग्य तरेचे आमी ताका मदत करू शकता. त्याचे रिपोर्ट्स जे आहा डिजिटल माध्यमांतल्यान पेशंटांनी खंय धडपड करपाची गरज ना, पूण थंयच्या थंय आमी ह्यो सगळे गोष्टी आमी एका प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमाचेर IT डिपार्टमेंट आणि हेल्थ सेक्टर काम व्यवस्थित करून आमी हे लोकांची सेवा योग्य तरेन आमी करू शकता. डे केअर कॅन्सर सेंटराचे पयलीं ह्या तरेचे जे विचारधारा आयज देशाचे प्रधानमंत्रीन जे केल्या, जे आयज फायनान्स मिनिस्टर आपले विचारधारा देशाचे आमचे नेतृत्व त्यांचे विचारधारा त्यांचे बजेटाच्या माध्यमांतल्यान त्यांनी मांडला, हे पयलीं कोणी विचार करूंक ना. आनी आयज त्यांनी प्रत्येक दुयेंस जे वाडटा कशें कितें लोकांक त्रास जाता, प्रत्येक सेक्टर प्रत्येक वर्टिकल हे वेगळे तरेन लोकांचे फुडें दवरपाचो ते प्रयत्न केला. हे बजेट जर तुम्ही मायन्युटली वाचल्यार तुम्ही पळयतले की ह्या बजेटान हे बेश्टे नांवा खातीर न्हू, पूण रोड मॅप बरोबर इम्प्लिमेंटेशन स्ट्रॅटेजी हे आयज देशाचे फायनान्स मिनिस्टरान आमच्या फुड्यान दवरलेले आसा. आनी ही विचारधारा आमचे देशाचे नेतृत्व नरेंद्र मोदीजी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री यांची विचारधारा आसा. आयज तुम्ही पळयल्यार आमी पळयताले आयज केन्ना केन्ना गरीब मनीस जेन्ना वयता हॉस्पिटलान तेन्ना लायफ सेव्हिंग मेडिसिन्स आमी म्हणटा, हे लायफ सेव्हिंग मेडिसिन्स केन्ना केन्ना 10,000 असू शकता, काय 1 लाख पर्यंत पावू शकता, काय 1.5 लाख पावू शकता. आमच्या गोंया राज्यात आमच्या अध्यक्षाक खबर आहा की आमी एक 4.5 लाखाची बी मेडिसिनां ब्रेस्ट कॅन्सर पेशंटाक आमी फ्री दिता. एकमेव राज्यान आमी हे करू शकता. आयज देशभरान जर लोकांक तेजो फायदो जावंक जाय, आयज 36 एक मेडिसिन लायफ सेव्हिंग मेडिसिन जे इम्पोर्ट जाता ते मेडिसिनाक ड्युटीच्यान एक्झॅम केल्ले आसा. म्हणजे कॉमन मॅन आनी सादारणचे मनशाक एक आपले रीचचे अंडर हाडपाचो प्रयत्न देशाचे प्रधानमंत्रीन केल्ले आसा. हे पयलीं केन्ना जावंक ना. तेजे एडिशनल एक 6 एक मेडिसिन आसा, ताका एक 5% एडिशनल कन्सेशन ड्युटी लिस्टार दिल्ले आसा. बल्क ड्रग मॅन्युफॅक्चरिंग हे मेडिसिन करपाक ताका बी वेगळे तरेचे एक्झॅम्पशन दिल्ले आसा. म्हणजे लोक फुडें सरूं शकता हे मेडिसिन ह्या तरेचे हे करपाक. आयज इन्ग्रेडियंट्स बी हेजेर एक्झॅम्पशन दिवंक जाय. म्हणजे ते मेडिसिना खातीर फक्त मेडिसिन म्हणून आमी फुडें व्हरूंक शकना, पण ताका जे इन्ग्रेडियंट्स लागतात तेजेर बी तुम्ही जर रोड मॅप पळयल्यार हे रोड मॅपाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या लोकांचे सामान्य जनतेक एक्सेसिबल हेल्थ केअर आनी प्रजेक तेजे बऱ्यापैकी आरोग्य उरचे आनी जे कोणाक दुयेंस जाल्ले आसा त्या मनशाक आमी योग्य तरेचो आदार दिवन तेजे जीवन एक वेगळ्या तरेन आमी फुडें व्हरूंक शकता आनी जीवनदान आमी दिवंक शकता. हे आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीन केल्ले आसा. ओव्हरऑल जर तुम्ही पळयल्यार आमच्या अध्यक्षान सांगले प्रमाणे श्री दामू नायकजीन सांगल्या प्रमाणे हे सगळे हेल्थ केअर सेक्टरान आयज वेगळ्या तरेचो रोड मॅप जो त्यांनी मांडलेलो आसा. तुम्ही पळयल्यार नवे हॉस्पिटल येवंक शकतात. आयज नवे एम्सचे बी उल्लेख केला. हे सगळे गोष्टी जर आमच्या राज्यान घेवपाची गरज आसा तर वेगळ्या तरेन वेगळे स्कीमच्या माध्यमांतल्यान वेगळ्या तरेन जर आमकां जर गोवा मेडिकल कॉलेजाचे रिडेव्हलपमेंट करूंक जाय, ताका वेगळ्या तरेचो दर्जो दिवंक जाय. एम्स आसूंक जाय अशें ना, पूण ताका वेगवेगळे स्टेटस आमी आमचे घेवंक शकता, ज्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकारांतल्यान आमच्या गोंया राज्यान आमी पयशे हाडूंक शकता. हे सगळे आयज ह्या बजेटान आयज मांडलेले आसा. पयलीं आमी पळयताले की उल्लेख केलो वयतलो, पण आयज श्री दामू नायकजीन सांगल्या प्रमाणे इन्कम टॅक्स स्लॅबचो जे श्री दामूजीन उल्लेख केला, हे इन्कम टॅक्स स्लॅबचे बी इन्कम टॅक्स बिल जेन्ना येतले त्याच तरेन तेणी जे तो सेक्टराचो जे उल्लेख केला त्याच तरेन हेल्थ सेक्टराचो पूर्णपणे रोड मॅप अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळे फंडिंग मॉडेल्स वेगवेगळे तरेचे मास्टर प्लॅन जे आमी उल्लेख करता ते मास्टर प्लॅन जे इम्प्लिमेंट करपाक ताका फंडिंग वेगळ्या तरेन दिवंक जाय आनी अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर वेगळ्या तरेन पयशे राज्याक गावंक शकता. ह्या गोष्टीचेर आयज आमी पळयता की ह्या बजेटान एक वेगळ्या तरेचो थ्रस्ट आनी बूस्ट गावतलो. म्हणजे आमी अर्बन एरियान वेगळ्या तरेन आमी हे करू शकता. खुबशे सेमी अर्बन एरियाज आसा, त्या सेमी अर्बन एरिया काय सेन्सस टावन आयज बाब रोहन कवटे आयज तेंचो मतदारसंघ ताका तुम्ही अर्बन एरिया म्हटल्यार तांकां सेन्सस टाउनचो दर्जो लागता. ते सेन्सस टाउनचो दर्जो लागल्यार आनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ युटिलायझेशन ऑफ फंड्स ते गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे फंड जे येता त्या सेन्सस टाउन तुम्ही वापरू शकता. ह्या तरेचे म्हणजे खुबशे मतदारसंघ जे म्युनिसिपॅलिटीक तेंकोन आसता त्या तरेचे एडिशनल फंडिंग आमी कशें घेवंक शकता हेजो वेगळे तरेचे मॉडेल आयज ह्या बजेटांतल्यान हाडलेलो आसा. हांव आनी चड वेळ हांव घेना. आमी आमचे श्री दामू नायकजीन म्हाका संदी दिली हेल्थ सेक्टराक जे गोष्टी मांडपाक. पूण एक तुमकां एक सांगता की हेल्थ सेक्टर कॅन्सराचे हॉस्पिटल आयज बजेटाचे येवपाचे पयलीं तुम्ही पळयल्यार
आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे मेसेज आशिल्ली की गोंय राज्यांत आयज टाटा मेमोरियल बरोबर आयज भारतीय जनता पक्षाचे एक सरकार आनी हे इनिशिएटिव्ह घेवन आमी आयज कॅन्सराचे हॉस्पिटल 270 कोटीचे कॅन्सराचे हॉस्पिटल आमी बांदता. पण परत एकदा जर गेल्यार नवीन टेक्नॉलॉजी एंड ट्रीटमेंट आयज प्रोटॉन थेरपीचे मशीन येता. आयज तुमकां जर वेगवेगळे एक टार्गेटेड अँड फोकस्ड अप्रोचाचे ट्रीटमेंट जाय, ह्यो सगळे गोष्टी कशे राज्य घेऊ शकता आणि कशे आमी वेगळे तरेचे मॉडेल आमी यूज करू शकता या बजेटान व्हेरी क्लिअरली इंडिकेट केल्ले आसा. म्हणजे देशाचे नेतृत्व नरेंद्र मोदीजी, आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर आणि आमचे सगळ्यांचे नेतृत्व त्यांनी आमचे त्यांची भावना लोकां खातीर आणि प्रजे खातीर बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा, प्रजेचे दारार बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा वचपाक जाय म्हणून त्यांनी आपली भावना, आपले विचार गरिबा खातीर आपले मनात जे कितें विचार आहा त्यांनी बजेटच्या माध्यमांतल्यान इम्प्लिमेंटेशन आयज फायनान्स मिनिस्ट्रीचे थ्रू आयज पार्लमेंटान त्यांनी प्रस्तुत केल्ले आसा. ते म्हाका दिसता की गोंयची जनतेक जे कितें आमकां दिसता ते जावंक जाय ते खऱ्या अर्थान पयली फावट देशाचे इंडिपेंडंट इंडियाचे उपरांत इतिहासान देशाचे प्रधानमंत्री हे घडून हाडलेले आसा. म्हणून आमी ह्या बजेटाचो व्हडल्या प्रमाणात मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आणि आमचे अध्यक्षाच्या माध्यमांतल्यान आमी आनी बाब रोहन आमी हांगा बसल्या की भारतीय जनता पक्ष पार्टी, भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व ह्या तरेचे बजेट जे फुडें हाडल्या देशा समोर हे आमी हेजो व्हडल्या प्रमाणात स्वागत करपाची गरज आसा. कारण व्हडलो वांटो आमकां आमच्या राज्याचे सायज प्रमाणे आमकां तेजो फायदो भरपूर जातलो हे म्हाका दिसता. आमी सगळ्यांनी आनी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान स्वागत करपाची गरज आसा. श्रीमती निर्मला सीतारामन ते आम्ही सगळेजण वेलकम करतात. एक हे बजेट पळयतकर इट रिएफर्म्स दॅट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू वेरियस सेक्टर्स आणि जे विजन आमचे प्रधानमंत्रीन दवरला ते फुडें व्हरपाक हे बजेट म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान बऱ्या अर्थान विकसीत भारत 2047ची पावलां काडपाक सुरवात जाल्ली आसा. 4 खांबे जे उलयतात महिला वर्ग, युवा, गरीब कल्याण आणि शेतकरी वर्ग चारांकूय बऱ्या तरेन एड्रेस करून ओवरऑल इकॉनॉमिक ग्रोथ कशी जावंक शकता हाजेर भर घाल्लो आसा. हे युनियन बजेटाचे आमी जेन्ना वेलकम करतात तेन्ना आमची समज टुरिझम आणि समज आमी IT सेक्टर पळयलो जाल्यार एक दिसता की हो बजेट टोटली आसा फॉर ओवरऑल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट आणि सस्टेनेबल टुरिझम ह्या हातूंतल्यान फोकस दिल्लो आसा. आमी जवळ जवळ युनियन बजेट म्हणटकर सेंट्रलचे बजेट पूर्ण देशाक असता आणि तातूंत ईच स्टेटान आपण कसो फायदो करूंक शकता हाच्या खातीर पळोवपाची गरज आसा. आज टुरिझम सेक्टरान मुद्रा लोन्स, एनहान्स कनेक्टिविटी, ई-विजा फॅसिलिटीज, वेलनेस आणि स्पिरिच्युअलाचेर फोकस आणि स्किलिंगाचेर फोकस हे ब्रॉडर विजन तांणी उलोवन दाखयल्लें आसा. आमी समज आज स्किल डेव्हलपमेंट धरलो जाल्यार एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज इन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर इज वन पार्ट which we are working closely with our chief minister to ensure that employment is available for Goans in the hospitality sector at every level. एकदा स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंगाची गरज असता आणि आता हे जे स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम जे हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट अँड टुरिझम सर्व्हिसेस आयल्या विथ अ व्हेरी फोकस्ड अप्रोच गोंयच्या युवकांक आज बरो चान्स मेळटलो ह्या पर्टिक्युलरली इंडस्ट्रीत पार्टिसिपेट जावन एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपाक. मुद्रा लोन्स, आज मुद्रा लोन जेन्ना युनियन गव्हर्नमेंटान अनाउन्स केले टुरिझम सेक्टराक आमी पळयतात की आमी होमस्टे अनाउन्स केले, होमस्टे पॉलिसी अनाउन्स केली. होमस्टे पॉलिसी अनाउन्स करतकर इट इज रनिंग अराउंड विमेन एम्पॉवरमेंट म्हणजे महिला सशक्तीकरणाच्या सुरवात कशी जावची तातूंतल्यान आमी होमस्टे पॉलिसी काडिल्ली. आज ह्या मुद्रा लोनाच्या माध्यमांतल्यान आमकां एक व्हेरी इम्पॉर्टंट सिग्निफिकंट स्टेप मेळटा जातूंतल्यान आमची गोंयची आमची संस्कृती दाखयता आसतना, कल्चर दाखयता आसतना, हेरिटेज दाखयता आसतना हे लोकल एंटरप्रिनर्सांक फुडें बूस्ट दिवपाक तांचे स्वताचे होमस्टेज फुडें वाडयच. पण टुरिझम रिलेटेड एक्टिविटीजांक खुबसो एक भर मेळटलो की टू एक्सपांड देयर एक्टिविटीज इन पर्टिक्युलर डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. आमी सदांच म्हणटा की गोवा इज एन बीचीज, वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा इन द बीचीज, पूण हो चान्स आमी गोवा बियॉन्ड बीचीज where the tourists can get an immersive experience and a different part of Goa to be seen. Can I explore Kartale? Homestays are something which we have promoted in tune with the central initiative of promoting homestays, and त्या माध्यमातून म्हाका दिसता मुद्रा लोन्स will play a very important role. UNWTOचो रिझल्ट पळयलो, आमचो टुरिझम फिगर्स पळयले जाल्यार एशिया इज स्टील रिकवरिंग एट -18% पोस्ट कोविड. आणि त्या टायमार each country एक नवी इनिशिएटिव्ह घेवचो पडटा.
एनहान्स कनेक्टिव्हिटी जी दिली ती पूर्ण देशाक फायदो जाता असताना गोंयाकूय फायदो जातलो इन टर्म्स ऑफ इन्क्रीजिंग द फॉरेन अरायवल्स. इंटरनॅशनल टुरिस्ट अरायव जावपाक एक एनहान्स कनेक्टिव्हिटी जाय आणि दुसरे इझी फॅसिलिटीज जाय लाईक ई विजा फॅसिलिटीज. या माध्यमांतल्यान या फाटी युनियन बजेटात दोन्ही अनाउन्स केले. एनहान्स कनेक्टिव्हिटी जे आमकां जे स्पेंडिंग मार्केट्स आसा थंय कनेक्ट करपाक हेल्प जातले. एट द सेम टाइम गोंयांत ई विजा जी फॅसिलिटीज आसा ते ई विजा फॅसिलिटींतल्यान इंटरनॅशनल टुरिस्टांक खूब इज मेळटलो टू कनेक्ट टू इंडिया एंड टू गोवा. सो पर्यटन जेन्ना आमी म्हणटात इज द मेन इकॉनॉमिक ड्रायव्हर. इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ऑपॉर्च्युनिटीज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वी नीड टू एन्श्योर दॅट द रूट्स आर स्ट्रेंथन. आनी ह्या माध्यमांतल्यान ज्या तरेन आमी रिकवरी पिरियड पळयताले तातूंतल्यान ह्या बजेटांतल्यान ह्या अनाउन्समेंटांतल्यान खुबश्यो गजाली आमकां फुडें व्हरपाक मेळटा. स्पेंड ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना पळयता तांणी आज अनाउन्स केला की दे आर लुकिंग एट रिवॅम्पिंग की टुरिस्ट डेस्टिनेशन्स इन इंडिया. गोंयांक खूब फायदो जातलो. आज आमी डबल इंजिन जेन्ना सरकार म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचे तेन्ना आज टुरिझम एट द सेंटर द टुरिझम डिपार्टमेंट एट द सेंटर इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्ह आनी आमकां ताचो खूब फायदोय जाल्लो आसा. आता जेन्ना सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट्स आमी म्हणटात आज आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाचो डिजिटल म्युझियम आनी ताचें नूतनीकरण फोंड्या तशेंच टाउन स्क्वेअर पर्वरी तसोच कोलवा डेव्हलपमेंट साउथ गोवा एज अ कोस्टल सर्किट रुरल सर्किट फ्रॉम पर्वरी टू हरवले. आमी एक स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर एकादश तीर्थ म्हणजे सुरवात केली. विल जेल एक्झॅक्टली विथ द थॉट ऑफ स्पिरिच्युअल टुरिझम जे ते आमी आज प्रमोट करूंक सोदतात. तातूंत आमी हे समज घेतले जेन्ना रिजनरेटिव्ह टुरिझम उलयता गोवा बियॉन्ड बिचीस उलयता एकादश तीर्थ उलयतात. These opportunities will give lot of people not only to get self-employed but also for employment. आणि at the same time गोंयाक आपली संस्कृती दाखोवपाक जे विचारधारा घेवन गोंयचे परसेप्शन जाला तातूंतल्यान मातशें कुशीक वचून गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा आसतना स्पिरिच्युअल फुडें व्हरता आसतना ह्या माध्यमांतल्यान खूब आमकां गोंयकारांक फायदो जातलो. आतां आमचे हेल्थ मिनिस्टर बाबा विश्वजीत राणे आमचे मित्र ते मेडिकल टुरिझमाचेर उलयले आनी मेडिकल टुरिझम पळयता आसतना देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टुडे की आमी दोघूय जाण मेळून म्हाका दिसता खुबशे इनिशिएटिव्ह घेवन मेडिकल टुरिझम फुडें व्हरता आसतना वेलनेस टुरिझमूय फुडें व्हरपाक मेळटलें. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ऑलरेडी गोंया आसा. पंचकर्मा आनी बाकीचे असले इनिशिएटिव्ह ऑलरेडी घेवपाक लागिल्ले आसा आनी बरेचशे फॉरेन टुरिस्ट तशेंच डॉमेस्टीक टुरिस्ट येवन थंयची सेवा तांची आसता उपलब्ध करून घेतात. वेलनेस टुरिझमाकूय आज आमकां वी कॅन इन्क्रीज इट टुगेदर. आनी म्हाका दिसता हे इनिशिएटिव्ह जे सेंटरान घेतल्या ते आमी बऱ्या प्रमाणात गोंयाक वापरले जाल्यार गोंयाक इकॉनॉमिक ड्रायव्हर म्हणून एम्प्लॉयमेंट ड्रायव्हर म्हणून आणि ओव्हरऑल ग्रोथाक पर्यटन खात्याक खूबसो फायदो जातलो हे ह्या माध्यमांतल्यान हांव करूंक सोदता. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमकां आयटीचेर येता आसतना टेक्नॉलॉजी आज सगळ्यात कडेन जाय आसा. टेक्नॉलॉजी जाय आसतना 3 पार्ट जाता. एक कनेक्टिव्हिटी, एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एक गव्हर्नन्स. कनेक्टिव्हिटी सुरुवात केली जाल्यार भारतनेट 3.0 तांणी ऑलरेडी अनाउन्स केलें आणि भारतनेट 3.0च्या माध्यमांतल्यान they are going to help us create infrastructure at state-led fiber up to पंचायत level. म्हणजे 191 पंचायत will be covered. आज त्यांनी additionally schools, health centers आणि बाकीच्या त्यांनी अनाउन्स केला will further boost the connectivity in these areas. आमच्या मुख्यमंत्री बरोबर हर घर फायबर म्हणजे सगळ्या रुरल एरियाक आम्ही कनेक्ट करपाक 4G टावर्स जे BSNL बरोबर टाय अप आसा अंडर 4G सॅच्युरेशन जी पॉलिसी परत सेंट्रलची आसा हातून गोंयाक खूब फायदो जातलो इन गिविंग एनहान्स कनेक्टिव्हिटी वेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर. कनेक्टिव्हिटी जाले जाल्यार भुरग्यांक आज योग्य दिशेन टेक्नॉलॉजीचो वापर करपाची गरज आसा आनी ताच्या खातीर 50,000 अटल टिंकरिंग लॅब्स जे वेगळे वेगळे गव्हर्नमेंट स्कुलांत 5 वर्सांक फुडें सेटअप जातले ताजो फायदो खुबसो गोंयाक जावंक शकता. इंडस्ट्री 4.0 जे फुडली टेक्नॉलॉजी आमी फुडें व्हरता जाल्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्लेज अ बिग रोल आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सेंटर ऑफ एक्सलन्स काढून सेटअप करप जवळ विथ द इनिशिएटिव्ह अबाउट outlay of total 500 crores will give a very focused area for artificial intelligence to grow. At the same time गोंयकारांक जो टॅलेंट आसा तो आमी सेंट्रलाकडे आमचे अध्यक्ष बाब दामू नायक तशेंच आमचे मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान आमी मॅक्झिमम आमी इंटिग्रेट हे करून गोंयाक फुडें दिशा कशी दिवंक शकता इन टर्म्स ऑफ AI ते आमकां पळोवंक मेळटलें. आज इंडिया AI मिशन थंय जवळ
2000 कोटी अलोकेट झाल्या फक्त 80 AI लॅब्स तयार करपाक आणि डीप टेक स्टार्टअप्स 25 तयार करपाक विच इज व्हेरी फ्युचरिस्टीक. हातून आम्ही गोय सरकार कितले आम्ही फायदो घेवंक शकता हाचेर आम्ही ऑलरेडी विचार करूंक लागिल्ले आसा आणि हे युनियन बजेट विल बी व्हेरी फॉरवर्ड थिंकिंग फॉर द टेक्नॉलॉजी ऑफ द IT सेक्टर इन डेज टू कम. आमचे अश्विनी वैष्णवान ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग जो सेक्टर आसा which is currently valued at roughly about $115 billion. ते पळयतात की नेक्स्ट 3 ते 4 वर्सांत ते डबल जातले. ते डबल जातले जाल्यार ते डबल जाता जाल्यार एम्प्लॉयमेंट त्याच सेक्टरात कितलोसोच वाडटलो. तो सध्या जवळजवळ 25 लाख जॉब तयार करून दितात. तातूंत समज वाडणी पयली जाल्यार एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स समज वाडटले आणि 200 बिलियन प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो आसा तो समज डबल जातलो नेक्स्ट 3-4 वर्सांत. म्हाका दिसता ह्या युनियन बजेटांतल्यान दिल्ल्यो कितल्योशो ते विषय गोंयांत टुरिझम आणि IT सेक्टरान कॉम्प्लिमेंट आसात. पण युनियन बजेटाक आमी कॉम्प्लिमेंट आणि वेलकम करता आसतना विकसीत भारत घडोवपाचे जे प्रधानमंत्रीचे जे पूर्ण विचार आसा पूर्ण विजन आसा तातूंत गोंय विकसीत करपाचे आमचे मुख्यमंत्र्याचे आसा तातूंत म्हाका दिसता डिपार्टमेंट जे आमी हँडल करतात आणि आमचे अध्यक्ष बाब दामू नायकान जे सांगले स्पेशली द मिडल क्लास कॅटेगरी ऑफ पीपल हू ऑलवेज फेल्ट दॅट दे वर नॉट टेकन into consideration ह्या टायमार तो इन्कम टॅक्स आणि तो स्लॅब दिवन तांच्या माध्यमांतल्यान तांकां बरो एक ड्रायव्हर दिल्लो आसा की जे तांचे सेव्हिंग्स आसतले विल हेल्प देम इन्वेस्ट समवेअर अँड वॉट दे इन्वेस्ट समवेअर विल बी अ ड्रायव्हर इन दॅट पर्टिक्युलर इकॉनॉमी इन दॅट पर्टिक्युलर स्टेट. सो विकसीत गोंय जे आमी घडोवंक सोदता जोड पावलां म्हाका दिसता हे युनियन बजेट इज अ व्हेरी वेलकम स्टेप आणि आमी आमच्या अध्यक्षा बरोबर वी टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू थँक आमचे प्रधानमंत्री तसेच आमची फायनान्स मिनिस्टर फॉर अ व्हेरी वेलकमिंग ऑप्टिमिस्टिक बजेट 2024-25.